सर तुमची कसली इंडस्ट्री आसा? आमी मरे कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स करता एज अ मिक्सर्स मागीर तांकां कितें लागता पळय कन्स्ट्रक्शनाक ते सगळे मॅन्युफॅक्चर हांगा करता. सेल्स आसा ताजो रिपेरींग स्पॅर्सूय दवरता. कितली वर्सां जाली तुमच्या इंडस्ट्रीक? अबावट 20 years. 20 years हय. कसले प्रॉब्लम्स आसा? 20 years जाली तुमी हांगासर आसा, कसले प्रॉब्लम्स आसा तुमकां? मेन इशू म्हणजे फक्त जो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आसा पळय तो, एंड नॉट एवरी टायम बट सम टायम्स तेंचे कितें फेलियर जाता तेन्ना बंद, म्हणजे आख्खो अर्दो दीस बंद आसलो जाल्यार आमी मागीर फक्त बसून हें करप, क्लिनींग काम करप, इतलेंच. प्रोडक्शन जायना. आणि ह्या जेन्ना इंडस्ट्री जेन्ना लायट वयता तेन्ना तुमकां कसलो एप्रोक्सिमेट कितलो लॉस जाता? तसो लॉस म्हणून हें नासता, पण आमचो टायम हें जाता. म्हणजे जो डिले पिरियड आसा बेगीन जावंक जाय तो डिले टायम जाता. लॉसीस तो 10% हियर एंड देर, इतलेंच. हायेस्ट आनी लोवेस्ट तुमचें कन्जम्पशन पावर कितलें आसा? आमचो हायेस्ट आसा 50 HP आनी लोवेस्ट यूज करिना जाल्यार अबावट 10 HP. 10 HP. हय. आणि तेच्या ह्या पावरा व्यतिरिक्त आनी तुमकां आनी कसलो प्रॉब्लम आसा? असो प्रॉब्लम असो आमकां अजून म्हाका तर अजून फेस जावंक ना, कित्याक हांव बापाय फाटल्यान हांव अरावंड 10-15 years काम करता. पण IDC आनी बाकीचे हे सोडून आनी कसलो प्रॉब्लम फेस जावंक ना. कसलो पावर बॅकअप बी तुमी आसा चिंतला तुमी दवरला किंवा आसा? नॉट नेसेसरी फॉर अस, कित्याक इतले आमची हें ना, म्हणजे कन्जम्पशन जायना जप करून, ताका लागून बॅकअपचो गरज पडना. सद्याची आमी पळयतात की बरेचशे इंडस्ट्रीनी उजो लागपाचो प्रकार खूब वाडला. सो तुमच्या इंडस्ट्रीन तुमी कसलो कितें अवेरनेस प्रोग्राम म्हण किंवा प्रिकॉशनरी कितें घेतलेलें आसा? प्रिकॉशनरी म्हणजे म्हाका हांगासर वायरींग जें आसा पळय आमचें तें आमी फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज केलां ड्यू टू हेज्या खातीर उजो पेटपाचे चान्सीस भरपूर आसता म्हणून वायरींग चेंज केलां. बाकी आमचें नॉर्मल कितें आसता तें चलत आसता हांगासर. सो आनी एक फायर हायड्रंटाक आमकां हें करूंक जाय, टँक मारपाक म्हणजे प्रपोज केला IDCन, कित्याक म्हजे हांगासर एक युनिट आसा, एक तुंय एक युनिट आसा, थंयसर तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां विदावट फायर हायड्रंट तुका हें दिना म्हणून ऑक्युपन्सी. सो तेंच्यांनी आतां म्हाका बसला थंयसर तेंच्यांनी सांगलें तुजे दुसऱ्या फॅक्ट्रीकूय फायर हायड्रंटची हें दवरात म्हणून, प्रोविजन दवरपाचें. इन नॅक्स्ट 2-3 वर्सांनी ताका प्रोविजन दवरपाचें हें दवरा म्हणून. आनी एक इशू आसा आमचो की हायवे जो न्यू हायवे केला द ऑपोजीट सायड ऑफ पेडणेम, थंयसर आमकां एक वॉक ओवर ब्रीज जाय फॉर द एनी पेडेस्ट्रियन टू वॉक टू क्रॉस द हायवे. नाजाल्यार हायवे क्रॉस करता म्हटल्यार आमकां लेडी ऑर अ प्रेग्नंट लेडी कॅनॉट रन फास्ट, धांवून वचूं शकना ते हेजे वयल्यान. आमी नॉर्मल मॅन कॅन वॉक अँड रन, ताका लागून आमकां एक थंयसर वॉक ओवर ब्रीज जाय ओवर द हायवे. तो एक व्हडलो आमचो IDCचो एक इशू आसा.